काणकोण तालुक्यातल्या श्रीस्थळ उद्देगीक इस्टेटा वयल्यान पर्यावरणाची गंभीर घडणूक उजवाडाक आयल्या। एका व्हड चोऱ्याचे टाकयेतले गाळ काडपाचें काम थळाव्याक त्रासात घातला, जाका लागून गांवांतल्या शेतांनी तशेंच उदका स्रोतांनी बुरशें उदक रिगिल्ल्यान थळाव्याक व्हड लुकसाण सोंसचें पडलां। ह्या घडणुकेची म्हायती मेळटाच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेर धाव घेत उदकाची तपासणी केल्या। ह्या प्रकरणात आतां सरकारी अधिकाऱ्यांच्या भुमिकेचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा। पळयात। आमी सिच्युएशन हे सगळे पळयल्ले आहा तुमी ऑलरेडी। काल आमी लास्ट कॉन्क्लुजन आयिल्ले डेप्युटी कलेक्टरा फुडें परत हांव एक फावटी लास्ट उलयलो। डेप्युटी कलेक्टरान आतां म्हाका लास्ट स्टेटमेंटाचें कितें सांगलां, आपूण जे मोलासीस ऑफ वेस्ट आपूण तांकां उखलून लायता, तेजे नंतरच हो स्क्रॅप काडून लायता म्हण हें इन्शुरन्स दिला। आनी तेजे नंतर हांव ताका हांगच्यान गेलां। म्हाका इतलेंच जाय, हांगा हें वेस्ट आसता हांगा जमनीर पडों जायना आनी व्हांवन आतां न्हंये पावला तो तेजी रिस्पॉन्सिबल तेणें घेवची पडटली। वारंवार हांवें कळयल्लें आहा। आतां पोल्युशन बोर्डाचे आतां सद्या तरी पोल्युशन बोर्डा येयलात तें म्हाका मेळना, पूण हांवें म्हागेल्या स्टेट बोर्डाक आनी मेंबर सेक्रेटरी हांव पर्सनली उलयलां। तसोच आमचे आमदार तशेंच आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टरा फुडें हांव उलयलें सकाळीं, आनी तें उलयन जातरेच हांवें सरान म्हाका इतले एश्युरन्स दिला, आपूण सीएमा फुडें उलयन आनी डेप्युटी कलेक्टरा फुडें कलेक्टरा फुडें उलयन आपूण तेजो जाता तितले बेगीन हें कितें केलें तें आपूण तांकां काडून लायता म्हण सरान म्हाका आश्वासन दिलां। आतां तुमी मुख्यमंत्री म्हण केन्ना सुमार वयतले? सरान म्हळ्यार तुमी आनी आमी BMC आनी हें करून आमी मुख्यमंत्र्या फुडें उलयन जाल्यार हे लोकांक त्रास जाता तें कशें जावूं दिवंक ना म्हण सरान म्हाका इन्शुरन्स 100% इन्शुरन्स दिला। आनी शेतकऱ्यां जी पळय नुकसान भरपाई फाल्यां सकाळीं रोंपे जर मेले जाल्यार तुमी तांकां दिवपा खातीर प्रयत्न करता काय? 100% हांव बोर्डास ऑलरेडी सांगल्या, आमच्या मेंबर सेक्रेटरी सांगल्या तें पोल्युशन इतलें जाल्ल्या तें तेमी कितें तरी घेवचें आनी आमी थिंगा मिरची आनी हें तें जात पळय लागवड जाता तेजी हें करचेंच पडटा तेमी।